हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद. तुमगेल पुरा जन आले. आज तुमगेल पुरा जन भक्ताले आशीर्वाद घेऊन आम्ही हे सेशन सुरू करूया. त्याच्या पुढे आम्ही एक सनु प्रेयर कोण सोडूया आणि भागवत पुराण टीमाक या अवकाश दिलेलक भरती धन्यवाद. नौ ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तुम्ही आजतनक धर्माचे वैरी चार कंबाविषयी आम्ही डिस्कस करत असलेंची आता माताजींचे श्लोक समय तुमका सांगिलस कंच चारी कंबसची कोणी सांगतावा कोणी एकली सांगतावा. आम्ही चार कंब डिस्कस करत धर्माचे आज आम्ही चर्चे वेळी उल्लोचित सची सो कंच चारी म्हणून सांगतावा. माताजी तपस्सु साधने हा शौच क्लेनलीनेस दया मर्सी आणि ट्रुथफुलनेस सत्यम माताजी चार पिलर्स. ओके थँक्यू माताजी. गल वॉइस ऐकत असनावा क्लिअर असनावा. ऐकत माताजी ऐकत. ओके इन केस ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೈ ಜಲ ಐಕನಿ ಜಲ ರೀ ಸಮಾನ ಜಲ ಸಂಗಾಚಿ ಮಕ್ಕ ಚಿಕೆ ಜಾಯ್ತ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇ. ओके जाय. सो आज आम्ही सत्यम ट्रुथफुलनेस म्हणतात त्याच्या विषयी आम्ही उलोचे आज आम्ही ह्या टॉपिक वेरी डिस्कस करूया. सो तुम्ही ते फर्स्ट तीन टॉपिक्स पळेलेंची आज सत्यम. सो आम्ही विंगड युगांतू पुरा युगांतू सत्ययुगांतू ह्या चार टॉपिक असता ज्याला कलियुगांतू तप शौच आणि दया ह्या तिन्ही समेत मिसिंग अस तंतु ఎక్కువ ಸ್ವಲ್ಪ ಓರ್ನ ಸುಚ್ಕಂಚ सत्य. सो ಸ್ವಲ್ಪ सत्य मुळारी ट्रुथफुलनेस अतुच निमित्त थेवे ಸ್ವಲ್ಪ कसं म्हणताची एक पायारी रबला तस जानो कलियुगांतु खंचे करेक्ट जानो चलता असना तस जान तक कलियुग समेत म्हणताच आम्ही आणि ह्या सत्ययुग सत्यम विषय आम्ही आजी पळोक जलारी फर्स्ट आम्ही तुम्ही पळेलारी एक चोरा ग्रुप असल्या समेत त्यांनी चोर डिसाइड करून असताची मग आमक कितलेत की 4 जण चोर असलारी 4 जण चोर समेत डिसाइड करताची आम्ही 4 जण वांटून घेऊ का म्हणून. सो थंय समेत त्यांनी ते ट्रुथफुलनेस ते उत्तर सांगेल उत्तरक चोल तशी जाव का म्हणू एक्सपेक्टेशन्स दवन घेऊन असताची. सो हंगा कसं म्हणताची ह्या ट्रुथफुलनेस म्हणजे एक कोणाला एक स्पॉटलेस कॅरेक्टर आम्ही पळोयत आणि आम्ही जनरल जाऊन उलोक जलारी अनेक पॉइंट कसं येतं आम्ही कोणाला ಒಟ್ಟು कसं डीलिंग्स करताना आता कोणी कंचे डीलिंग्स करताना त्या चुकी जाऊन असलारी आम्ही तांका ते सपोर्ट करून कसं लाईक मला थंय समेत चुकी असूचे डीलिंग्स आम्ही सपोर्ट केलारी आम्ही ते अनट्रुथफुल असेल म्हणजे समेत चलता. सो आम्ही आमगेले काम अथवा रेस्पॉन्सिबिलिटीज कसने हांतू आम्ही कितले ट्रुथफुल जाऊन असाची म्हणून आमका आम्ही जड्ज कोण घेऊयात. ओके ते नॅचरली जाऊन ते कॅरेक्टर आम्ही आमगेलन पळोवन घेतो ते आम्ही स्क्रिप्चर्स थ्रू ह्या भागवत मतुलन कसं आजी विषयार पळोयत म्हणून आम्ही आजी पळोया. सो ह्या सत्य विषयारी मस्त काणी असं भागवत म्हणतू
तंतु फर्स्ट आम्ही श्रीमद भागवतमाचे 8th कॅन्टो गॅलरी थंय महाराज बली आणि वामन देवालय काणी तुम्ही पळोवन आसतची. सो तंतु कसं जाता वामन देव विष्णू कशी येता हांगा वामन अवतारांतू येवन आसता. सो येवन कसं निमगीता बली महाराजाक म्हाका हांव एक ब्राह्मण हा तशें जावन म्हाका कसं ने दिवचे जत्वे तुगेलो तंतू म्हूण निमगीतान हा दिता म्हणटा. सो हांगा बली महाराज प्रॉमिस करता हांव तुका 3 steps ऑफ लँड तुगेल पाया सायजाच लँड वामन देव हांगा निमगीता ताचे प्रकार हांव दिता म्हूण घे. तेदाना कसं जाता तागेल गुरुक ह्या देवची विष्णूची वामन रूपांतू आयला हांगा म्हणून कळता कोणाक शुक्राचार्य. तेदन तो बली महाराजा कसं सांगता तुवा वामन देवाल ह्या रिक्वेस्ट ताण निमगीला चॅरिटी री म्हाका 3 steps दिवका म्हूण ते तू दिवचेक ओपूचन नज तो तुक हांगा मोस करू आयला म्हूण घे. जला बली महाराजा तो होड राय झाला इंद्राकनी डिफीट कोण सगळे 3 वर्डाक तो राय जावन आसता. सो आत्ता बली महाराजा कसं दिसता तो क्रायसिस म्हळ्यार डिसाइड करचें तू तो आलोचन करता हांव सांगेल उतराक प्रॉमिस केलेल्या उतराक हांव वचका की अथवा हांव मेगेल किंगडम ती ह्यान अशी पळोवन घेवका बाय म्हूण घे. सो तेदन तो तागेले गुरून सांगल्यार समेत तो त्या विशयाक ओपन अशी तो सांगता हांव फटी सांगल्यारी अथवा मेगेले उत्तर हांव दिल्लेलें उत्तर चलनी जाल्यारी ताजेके चड सिनफुल अथवा पाप केलेलें ताजेके तितले पाप कंचे ना म्हूण घे न्हू बली महाराज गुरूक सांगता. तश जावन कसले जावं तो देव जावन येवन असला समेत अडिना हांव मेगेल उतरा प्रकार हांव चलता म्हूण घे. आणि तो त्या टायमार समेत सांगता कसं सांगता हे आमगेले भूमी देवी आमगेले आवसूल म्हणके. सो कोणचे व्यक्ती एक पटी सांगल्यार समेत तिक ते भार जतके तिक ते तडसूचक जायनाके. सो हांव तसल भार भूमी देवील वेरी घालना हांव मेगेल उतरा प्रकार हांव चलता म्हणून हांगा बली महाराज कसं करता तो वामन देवाक तागेल इष्टा प्रकार 3 steps लँड दिता. सो भूमीवर पाय दवरल कुडले ते फुल्ल तागेल हें जावन वता मागीर उदकार ह्यान दवरल कुडले थंय समेत कवर जाता. अनेक पाय खंय दवरचे म्हणटाना आपणेले मातेर दवरी म्हूण सांगून देवाक शरणू जाता. सो हांगा तागेले सत्यवचन तागेल प्रॉमिस ताण फॉलो केलेले तागेल हे विशयारी बली महाराजाक आमी पळयताची आतांय ताका कसं म्हणटाची पुराजन त्या रेस्पेक्टारी आसताच. आणि बली महाराजाले तागेले ग्रेटनेस आमी हांगा तागेले उतरावेरी हांगा आमी पळयत. सो कंचे एक सावन पटी सांगल्यार समेत ताजे वेरी एक सिनफुल आमकां कंचे एक सिनफुल रिएक्शन आसिलेची. सो कंचे विशयार जाल्यार आमी पटी सांगून जे म्हणचे आमी हांगा अर्थ कोण घेवत. अशीची अनेक कारणी आसता खंय ट्रुथफुलनेस इवन अमोंग एनिमल समेत आमी पळयत. हे मस्त काळ पुढे आत्ताचे वृंदावनांतू बहुला वन म्हणून एक वन आसा म्हळ्यार एक अरण्य म्हणून येता. ते अरण्याक बहुला वन म्हूण कसले नाव येता ते एक गायाल निमित्त बहुला म्हूण एक गाय असता. सो ह्या बहुला म्हणचे गाय कसं गर्भावस्थांतू असता. सो ते वृंदावनांतू असता ताका पळोवन घेवचेक तागेले एकलो गोप असता. सो ह्या बहुला कसं करता त्या टायमारी
एकादशी जावन आसता तेवे एकादशी करता आसता सो उद्दाक कसं नेपीन अशी निर्जल एकादशी करता आसता सो त्या रात्रीक ते बाळान जाता आणि ताका चेडू जाता सो ते सानू गाय जाता तक ते गाय बाळान जल्म मागीर त्रास जावनू आणि एकादशी आणि केल्ले निमित्त उदक पिवका म्हूण जाता सो ते सकाळीची वचनू न्हंया लागी उदक पिवच्याक वता सो थंय एक सिंह पळयता ओ हांग म्हाका जी खावचेक मेळ्ळा दुवादशी नवें हांग लायकोन एद्राक समेत गाय आयला सो ते गायक खावका म्हूण पळयता तेन्ना सिंह पळोवन घेवन हे बहुला कसं करता म्हणटा पळय हांव आत्तां तितलेच एक बब्बाक जन्म हाडला ताका हांव आनीक दूध समेत पिवे न्ही हांव ते गायक दूध पिवोन मागीर हांव तुगेलो येता म्हूण सो ते सिंहाक कसं दिसता हा हे गाय पळयल्यार चांग हाजे रितीर दिसता हागेल उतराक हांव नंबू येता म्हूण जायत म्हूण पेटोवन दिता तूं हांगा राब हांव आतां येता म्हूण सो ते गाय वता आणि ताजे सांज जाल्ले बापाक दूध पिवेसिता आणि मोग करता पुरा करता आसता तेन्ना त्या मोगान तू करता आसतना दूध पिवेता आसतना समेत ते बहुला रोडता आसता ते पळोवन ते ताजे सान गाय निमगिता अम्मा तू कसला रोडता कसं जाल्लें म्हूण घेवन काय ना चेडा हांव आतां उदक पिवचेक म्हूण न्हंयेला गेलें तेदना एक सिंहान म्हाका धरलें जाल्यार हांव म्हणलें तुका दूध पिवोन हांव येता तूं तेदन म्हाका खा म्हूण घेवन तेदन ते सान गाय समेत आवसुलेची चेडूवाक येता म्हणटा नवे ते चेडू कसं सांगता अम्मा तू कसं नया कोरच नक्का अम्मा तू वच्च नक्का हांव वत्ता ते सिंहाक म्हाका हांव सनूच नवे हांव आतां जालल तितलेची तू आनी केला आयकून जीवन कोरका ताका हांव वत्ता तू वच्च नक्का म्हूण सो हांवस आनी चेडू दोग जनाले आर्ग्युमेंट जाता आसता हांव वत्ता म्हूण घेवन हांव वत्ता म्हूण घेवन त्याची कॉन्वर्सेशन आयकुचे ते दोग गायक पळोवन घेवचे गोपा आयकता सो ते गोपान आयकून घेवन म्हणटा अयो तुमी वच्च नक्का हांवाची सिंहाक ताजे काण जाता म्हूण घेवन मागीर कसं करताची तिग जन सिंहाले वताचे आनी म्हणटाची तांणी तांगेले सांगताच ताका सिंहाक पळय हांव मस्त गोपा म्हणटा हांव मस्त हष्टपुष्ट जावन आसता तूं म्हाका खा तुका लायक खाण जाता म्हूण तशीची तिग जन तांगेले तांकां खावच्याक ताका सिंहाक डिसिशन दिता आसताची ते पळोवन तिग जनाक ते पळोवन घेवन तो सिंह समेत नाका हांव तुम कोणाक खायना तुमकां खाल्ल्यार हांव खंयचे नमुने पापा वतकी म्हूण घेवन त्या जागातुल्यान माय जाता सो त्या टायमारीची कृष्ण समेत येता सो त्या टायमार कृष्णान गायाल ह्या पळोवन घेवन ते वनाक कसं नाव दिता ते बहुला गाया वेरी ते नाव दिता बहुला वना म्हूण घेवन म्हळ्यार तागेले सत्यवचनाक ताणें वापस आयला म्हूण घेवन सो आमी अशीची एक श्लोक येता भगवत गीतारी ते पळोवया सो ह्या एक भगवद्गीता श्लोकावली अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वन्मयं तप उच्यते ह्या श्लोकान आम्ही कसं अर्थ कोण घेऊयात आम्ही ट्रान्सलेशन पळोवया ह्या मेनली आम्ही उलोवचे हंतू आम्ही कशी उलोवका म्हूण म्हळ्यार आमगेल उत्तर कशें आसूं म्हूण सो फर्स्ट पॉइंट कसं येता ट्रुथफुल आसूं म्हळ्यार सत्यम आसूं प्रियहितम मस्त खुशी तशी आसूं आमगेल उत्तर विंगड जनक हेजिटेट करून खुश जावं आमी उलोवचे तांकां कोप येवचे ना जे आमी उलयले
beneficial and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. So आमगेले उत्तर केदनाय ह्या 5 विषयारी असू का. सो हंतू मेन जाऊन इम्पॉर्टंट असूच कंचे म्हळारी आमगेल उत्तर कश चुका आम्ही बद संका आम्ही चंदुकोन उरलो का विंगड जनक दूकी जाय नशी उरलो का विंगड जन कोप ये नशी तशी उरलो का जला हंतू इम्पॉर्टंट असूचे बेनिफिशियल मला कसने विंगड जनक आम्ही उरलेलं उत्तर उपयोग जाऊ का ಮುಂಚೆ विषय हंगा इम्पॉर्टंट जाता कसं लेಕ್ಕ म्हळारी आम्ही आता अनेक एक्झाम्पल पळूया एक कोण कौशिक मुनी म्हणून एक असतं तो कसं ने ह्या कोण असतं म्हळारी कसं म्हणताची हाव फटी केदनाय सांगना हाव केदनाय पद सांगता हाव ट्रुथफुल जावन असता हाव सत्यम जावन असता म्हणून कौशिक मुनी सांगता एक दिवस तो बेसून तागेले ज्ञानार असता तेदना एक 4-5 जावन भिवून घेवन धावनचे पळयत तो त्यात ಸ್ವಲ್ಪ मक्षी तांगेल मक्षीची ಕೆಲವು चोरी करतले डाकैट्स येताची त्यांनी पुरा चोरीगिरी पुरा घेऊन येत असताची त्यांनी हागे लगी कोणा लगी कौशिक मुनी लगी येताची सो कौशिक मुनी लगी येऊन निंगिताची हंग ಸ್ವಲ್ಪ जन धाविल तू पळेल्वे मो तन कौशिक मुनी लेखता हो कसं कोरचे पूर हंका म्हणून जलारीची कसने कोरू तंका मक अगत्यना हाव बद संका मोंगे हाव निर्णय केला हाव दृढ निश्चय कोणस आणि हाव कसने होत घेतला हाव फटी संगाना तकच ह्या वट्टेर गेल्लींची म्हणून तो सांगता सो तेदन कसं जाता त्यांनी त्या वाटेर वताची त्यांनी डॉकाइट्स पुरा वचून पळयताची आणि तांका मान करताची सो सांगताची कौशिक मुनीन हंगा पद संगिलेक तो हेल्लावत्ता म्हूण नरकावत्ता म्हणून कसं लेक हंगा ताणे पद संगिल निमित्त मस्त इनोसेंट पीपलक तनी ते डाकैट्स पुरा तांगेले असिल पुरा सामान भंगार कसा नसिल की दुड्ड असतील की पुरा काण घेऊन तांका दिश मारनु तैतुलन चमकलिंची सो हंगा इनोसेंट असिल पीपलांक हे डाकैट्सान किल केले ताणे थंय अशण वचनी तशण गेले म्हूण चुकेलेलो असल्यारी एटलिस्ट तो ते कारण जायना आसिलो सो तकाची म्हणटाची ಕೆಲವು ಪಟಿ आम्ही बद संगलार समेत आमगेल उत्तरा तुलन स्पीच आमगेल स्पीच तुलन ಅಥವಾ आमगेल तोंडा तुलन उत्तर आइले विंगड जनक बेनिफिशियल जायनी जलरी आम्ही बद सांगून समेत तई प्रयोजन ना म्हणचे आम्ही हांगा अर्थ कोण घेवेत सो आम्ही केदनाय उलयताना विंगड जनक ತೊಂದ್ರೆ जत्तकी ಅಥವಾ विंगड जनल विषय आमक गोतना जलर समेत आमक ते बद वैकी नैकी गोतना आमका जलरी आम्ही विंगड जनालागी त्या विषय कोरूनचे म्हणून सांगताचे म्हळ्यार आम्ही हांगा गॉसिप आणि कोरूनचे म्हणून विषय समेत येता अनलेस इट इज बेनिफिशियल आम्ही आमगेल उत्तर विंगड जनक उपयोग जायनाशिल तसल उत्तर आम्ही हांगा कोरूनचे म्हणून आम्ही हांगा अर्थ कोण घेवेत सो आम्ही हांगा सत्यम उलयता आसाची सो सत्यम उलयता आसतना अनेक पार्ट येता खंय बद सांगल्यार समेत ते फॉल्स जाता म्हूण म्हळ्यार अनट्रुथफुल जाता म्हणचे एक इन्सिडेंट येता महाभारतांतू खंय कसं कर्ण आणि युधिष्ठिरा मध्य हांगा युद्ध जाता असता 17th डे ऑफ महाभारत युद्धांतू कर्ण आणि युधिष्ठिरा मध्य मस्त फाईट जाता असता जाल्यार हांगा कुंती महाराणीन कर्णाक सांगून असता तू मेगेल चढू हांव तुगेलो आवसू तू मेगेल कंचे चढाक मारूनचे 5 पांडव असा कोणाक मारूनचे म्हणून तू म्हाका हांगा भाश दिवका म्हणून
निमगून असतं. सो तो हांगा तश जावन युधिष्ठिराला फाईट जाताना तो ताका मारू वचन आणि हांगा युधिष्ठिराक एक पाय्याकी हाता की गाय जाता आणि तो तागेल टेंटाक वापस वता. सो हांगा विंगड जन पांडवस तशी फाईट करता आसतची तशी अर्जुन कळटा युधिष्ठिरा कसं की गाय जाला म्हूण घेवन कसन जल्ला ताका पळोवन येता म्हूण घेवन तो तागेले टेंटाक वता. सो हांगा कर्णाल ಒಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಜತ್ತಾನ ಹಾವ್ ಕರ್ಣಾಕ ಮಾರು ಜಾಯ್ನಿ ತಕ್ಕ ಕಿಲ್ ಕೋರು ಜಾಯ್ನಿ तागेले ಒಟ್ಟು फायटिंग ಅಂತೂ एक नमुने सोलवले म्हणचे एक ताका असमाधान जावन आसता. सो तदान अर्जुनान आयल कुडले तू कर्ण मारलवे म्हणू निमगीता ना हांव आनीक कर्ण लोटू फायट कर न्ही म्हणून अर्जुना सांगता हांव तू कशेंच म्हूण पळोवचें आयलो म्हूण सांगता. जाल्यार हांगा युधिष्ठिराक मस्त कोपार आसता तो फुल अर्जुनाक हांगा मस्त इन्सल्ट कोन सोडता. तू कसं करतास तू एक योद्धा वे तू तितलं भितरी कर्णाक मारनास कसले तू कसं केलं तू म्हूण तशी तो उलयताना तागेले गांडीव बो असतना तक समेत तो इन्सल्ट करता. तुका हें कसलेक तुका तुगेल तसलेक हे गांडीव बो कसलेक तेवे यूजलेस म्हूण घेवन इन्सल्ट त्या गांडीव बोवाक समेत तो युधिष्ठिर कोण सोडता. सो हांगा कसं जाता अर्जुनान कसं शपथ घेवन आसता म्हळ्यार म्हाका कोणी इन्सल्ट केल्यार समेत अडिना जाल्यार मागीर गांडीव बोवाक कोणी इन्सल्ट केल्यार हांव तांकां मारन काडता म्हणून तो एक कसं नाही एक सत्यवचन सांगून असते एक कसं म्हणता तुम्ही एक अथॉरिटाईज टाईपारी आम्ही सांगून असताची. सो आपणेन सांगेल उत्तर चुकी जाता हांगा हांव युधिष्ठिराक मारनी जाल्यार म्हूण घेवन तो मारूक भायर सरता. तेदाना कृष्ण थंय आसता. सो कृष्ण म्हणटा कसं करू वतास तू म्हूण घेवन युधिष्ठिरान हांव कोण म्हूण पळोवचें जायना. युधिष्ठिर म्हगेलो अण्ण आसचें पुरो जाल्यार ताण म्हगेले गांडीव बोवाक इन्सल्ट केला तश जावन हांव ताका मारका दिवची म्हूण घेवन. सो तेदान कृष्ण म्हणटा कोणाका मारका जाल्यार फिजिकली आमी अशी मारका म्हणना तांकां आमी उतरार समेत मारयेत म्हूण घेवन. कोणाका तू कशी इन्सल्ट केल्यार मलगडेंक अथवा कोणाका इन्सल्ट केल्यार तांकां ते मर्डर केल्या माणकेची. सो हो तुगेलो अण्ण सो हाका तू समा इन्सल्ट करी तेदान तू ताका मारलेल माणके जाता. सो तुगेल उतर समेत थंय तू तुगेले गांडीव बो कोणी हे केलेले उतराक ट्रुथफुल जावन समेत तू आसचेक साध्य जाता म्हूण. कोणाले आमी इन्सल्ट केल्यार तांगेल मर्याद कळल्यार तांकां ते मरणात इतले मरण दिलेल माणके जाता म्हूण हांगा कृष्ण सांगता. सो हांगा वापस अर्जुना पुरा काडता ताका काही तनक म्हळ्यार फस्टाची युधिष्ठिराक कोप येवन आसता ताका कर्णालोट सम फायट करू जायनी म्हूण ताजी वैरी येवन हांगा अर्जुना येवन घेवन तू कसं केलेले तुगेल निमित्त आमी हांगात फायट करता सुचे तू ते जूज आटान तू सिरकलेलो तश जावन आमी हे पुरा अनुभवसिता आसाची तशी अशी म्हणून ते उलयता. जाल्यार त्या समयार तशी उरलो न्हू अर्जुना रडू स्टार्ट करता हांव हे सांगचेक एक कारण आसा म्हाका क्षमापण करी म्हणून युधिष्ठिरा लागीं निमगीता. मागीर कृष्ण युधिष्ठिराक कसन विशय कसने आण अशी केल्लेले म्हणचे कारण सांगून थंय मागीर दोग जाण फोटोन धरताची. सो हांगा कसन जाता आमी ट्रुथफुल आसताना समेत कशी आमी उतरार समेत आमी कोप्पार कसने सांगिले विंगड जनाक हर्ट जाता अथवा कशी हे जाता म्हणचे आमी हे महाभारता ह्या काणीन समेत पळयत. अनेक काणी तुमकां गोतस युधिष्ठिराना कसने युधिष्ठिर समेत केदनाय भदा सांगता हांव पटी सांगना म्हणचे तो धर्म धर्मराज म्हणच ताकाच आमी तो धर्मार चलता सत्यवचन उलयता म्हणून युधिष्ठिराक आमी हांगा सांगताची. सो
एक पटी हे युद्ध शूर जावच पुढे पुरा तांगेले पांडवास आणि कौरवासल तांगेल गुरु द्रोण भीष्म तांगेले वचून युधिष्ठिर वचून नेमून असता द्रो कसं द्रोणाला निमगीता तुम्ही पुरा मस्त शौर्यवान आणि तुम्ही आमगेल गुरु आम्ही तुमका मारू जायना जलारी मका हे युद्धान तू विन्न जावक जलारी हांव तुमका कशी मारू येत म्हणले तदन द्रोणाचार्य सांगता मका मारूक तितले सुलभ ना जलार हांव मगेल आयुध तो घान बेसले म्हळ्यारी तेदन मारी येत आणि ते केदन साध्य जाता केदन मका मगेल पुत्तालवेरी अश्वत्थामालवेरी मोग चढस तागेल वैरी तो ना म्हण जलारी हाव मका मस्त बेजार जाता सो त्या पॉइंटारी मका कोणी सोलसूचेक साध्य जाता म्हणून तो हिंट दिवन असता सो हंगा ते महाभारत युद्धांत द्रोण फुल जोशारी मस्त हंतु युद्ध करता असता त्या टाइमारी कशी तक्का तागेलोटು फाईट कोण विन करचे कशी म्हणचे पांडव जाका मत्ती होऊन जावन असता तो म्हळ्यार तितले धीर आणि योद्धा जावन असता म्हळ्यार तांका तागेले तागेले पुरा बाण कसं येता तक्का वापस रिप्लाय करच तसले तांका कळताना आसिल्ले सो त्या टायमारी कृष्ण युधिष्ठिराक सांगता पळे तू वचून सांग द्रोणाक अश्वत्थामा मेल्लो म्हणून कृष्ण सांगता सो त्या टायमारी युधिष्ठिर हांव कशी फाटी सांगचे म्हणून मागशी पळयता जाल्यार थंयची भीमा असता तो कसं करता ते युद्धान तू अश्वत्थामा म्हणून एक हस्ती असता त्या हस्तीक वचून मान काणू तो येता आणि सांगता अश्वत्थामा मेल्लो अश्वत्थामा मेल्लो अश्वत्थामा मेल्लो म्हणून त्या ऐकून द्रोणाचार्याक ओ भैवे म्हणून चलारी भीमान सांगेल उत्तर भदा की नाही म्हणून तो युधिष्ठिरा लागी निंगीत भदवे तकाची तदना अश्वत्थामा मेल्लो म्हणून कोण आमगे युधिष्ठिर सांगता जाल्यार मनान तुची ते अश्वत्थामा मेल्ले हस्ती म्हणून मनान तुची लेखता अनेक पाठार सांगता जाल्यार तो हस्ती म्हूण सांगचे वताना कृष्ण शंख ओदून सोडता सो द्रोणाचार्याक बरी अश्वत्थामा मेल्लो म्हणून मात्र आयकता कोण अश्वत्थामा मेल्लले हस्ती अश्वत्थामा मेल्लले ताका कळना सो त्या टायमारी द्रोणाचार्य मस्त बेजार जावन तेगेले आयुध तो घालून बेसता आणि आमकां महाभारत हातू कसन कळटा म्हळ्यार त्या टायमारी धृष्टद्युम्न येवन मरता म्हणून जाल्यार ताजे फुडेची तांणी पुरा योद्धा जावन आशिल्ले निमित्तानी पुरा तांगेल सेन्सस कंट्रोल आणि कोणू त्या टायमारीच तो अशी बैसून युद्ध आयुध तो घालून तो तेगेले देह तईची सोण असता म्हळ्यार ते सोल तई तुलन भायर बॉडी तुलन भायर ऑलरेडी वचून असता धृष्टद्युम्न येवन मारचे फुडेची सो तशी हंगा कसने पट्टी सांगलारी समेत हंगा ते बदा म्हणू हंगा लेखुका कसा लेख म्हळ्यार हंगा आमका पट्टी सांगचे कोण सांगिले कृष्णान सांगिले सो कृष्णान कसं सांगलार ते ट्रुथ दॅट इज अब्सोल्यूट ट्रुथ म्हणून आम्ही हांगा लेखीत सो कृष्णान सांगिल्लेक जाल्यार कोण युधिष्ठिरान चिके हेसिटेट केला ताजे निमित्त समेत तो बदा सांगचे हेसिटेट केल्ले निमित्त ताका थंय समेत ताका एक सिनफुल रिएक्शनाचे ताका रिएक्शन येवचे असता सो आमी केन्नाय हांगा कसन लेखुका म्हळ्यार हा तश म्हूण आमी डिसायड करूं जायना हो ह्या टायमार हांव पटी सांगेत हो थंय कृष्णान युधिष्ठिरा सांगला तशी ना हे
कृष्णान सांगितलंय आणि आमगेल कोण अथॉरिटीज असतात की थंय तुलन मात्र आमका ह्या टायमार तू फटी सांग म्हूण आयल्यार मात्र आम्ही फटी सांगू का. सो ह्या पुराची सेन्सिटिव्ह जावन असं. बट हांगा आम्ही कसन लेखुका म्हणल्यार इफ हांगा बेनिफिशियल जाल्ल्या हांगा आमका द्रोणाक मार्क आसिले. सो आम्ही हांगा युद्धातुलन द्रोणाक मार्क आसिले. सो कृष्णान त्या टाइमार हे सोल्युशन फाइंड आउट केले. सो दॅट वॉज द बेनिफिशियल. सो त्या टाइमार फटी सांगचे वॉज ओके म्हणून आम्ही हांगा कन्सिडर करूयेत. सो प्रति एक हांतो आम्ही कन्सिडर तशी करू जाय. अनेक पॉइंट आम्ही हांगा ट्रुथफुल म्हूण येताना आम्ही डिवाइन आणि डिमॉनिक क्वालिटीज समेत पळयताची भगवद्गीता अंतू. सो डिवाइन क्वालिटीज समेत कसं येतं सत्यम आहे. सत्यम अक्रोधस म्हणून येता. सो ह्या पुरा क्वालिटीज कोणाला असता एक ब्राह्मण जावन आसिलेंतो अथवा एक डिवाइन क्वालिटीज अंत आसिलेंत मात्र आम्ही सत्यम फॉरगिवनेस पुरा क्वालिटीज आम्ही थंय पळोवचेक साध्य जाता म्हणजे आम्ही हांगा पळयत. अनेक आम्ही भागवतमाचे फर्स्ट श्लोक पळयल्यार हांगा आम्ही कसं ह्या फर्स्ट श्लोकांत आम्ही देवा प्रार्थना करताना समेत हांगा कसं सांगता ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोन्मयात् इतरतश्चर्तेष्व अभिजनस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरये तेजो वरिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि. सत्यम परम धीमहि म्हणून लास्ट आणि सांगता सांगा कसं नाही हांग सांगता स हांगा आम्ही कसं नाही फर्स्ट आम्ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय आम्ही सांगा करेक्ट नव जलरी आम्ही देवाल वेरी मेडिटेट करता कोण तो देव ही इज दी अब्सोल्यूट ट्रुथ आणि द कॉज ऑल द कॉजेस. सो अब्सोल्यूट ट्रुथ म्हळ्यार कसं हांगा कंचे युगांत असचे पुरो कथने असचे पुरो सत्ययुग असचे पुरो द्वापर युग असचे पुरो अथवा कलियुग असचे पुरो कृष्णूची भगवान ते चेंज साध्य न जावचे. सो ते अब्सोल्यूट ट्रुथ म्हणून सांगेत. तंतूची एक रिलेटिव्ह ट्रुथ समेत येता. रिलेटिव्ह ट्रुथ म्हळ्यार कसं ने हाव ह्या कलियुगांतू हाव अश्विनी कामत हाव अमल भक्ती म्हणून का नाव असं हाव अनेकांची ह्या जीवन येवच पुढे आणि कसं की जावन असता जाल्यार आत्ता प्रेझेंट हाव अश्विनी कामत हाव अमल भक्ती महाशरण हायल तशी हे रिलेटिव्ह ट्रुथ जस्ट ह्या टायमारी मात्र. अथवा आम्ही आता एक्झाम्पल पळोवचे गेल्यार सद्याक आमगेल प्राईम मिनिस्टर कोण नरेंद्र मोदी 5 वर्ष पुढे आणि कोण की आसिलो तशी ह्या पुरा रिलेटिव्ह ट्रुथ म्हणटाची. अब्सोल्यूट ट्रुथ म्हळ्यार पास्ट प्रेझेंट अँड फ्युचर केन्नाचो कृष्णूची भगवान सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड म्हणून आम्ही हांगा अर्थ कोण घेत. आणि ह्या पुरा स्क्रिप्चर्साचे ह्या पुरा ट्रुथ आमका कोण शिकोवन दिता आमका गुरुले अगत्य आसता. सो भगवद्गीता समज आमी पळयताची कसं ने हे अब्सोल्यूट ट्रुथा वेरी कोण आमका ह्या पुरा सांगून दिता. सो आम्ही ताका समाजावन भगवद्गीताचे 4th चॅप्टर श्लोक पळयल्यार तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपाध्यक्षन्ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः. म्हळ्यार कसं ने हांगा आमका हे पुराचे स्क्रिप्चर्साचे ज्ञान आमका कशी मेळटा हे पुरा ट्रुथ हे आमका
बदा सुच विषयू हे स्क्रिप्चर्साचे बदा सुच विषयू आमका कोणाल तुलन कळता आमका गुरुल मुखांतर कशी कळता गुरुल मुखांतर आमका आम्ही केदाना सबमिसिवनेस आम्ही हंबल्लरी नेसरी आम्ही तक अप्रोच कोनु आणि तक सर्विस कोन्यनु निमगिलरी आमका हे अब्सोल्यूट ट्रुथ भागवतमाचे अथवा देवाल विषयरी आमका कसन कोळका तर जे ट्रू नॉलेज आमका गुरु तुलन मात्र शिक्षक जता म्हणचे आम्ही हांगा पळयत सो इतले विषयारी आम्ही सत्यम म्हणचे विषयारी इतले हांव समराइज आता केलेलं आसा आणि आज विषयारी आम्ही समराइज करूया स्टार्टिंग तुलन आम्ही पळयताना आम्ही पळयलींची कलियुगांतू हे धर्माचे चारी कंबस तंतु 3 कंब आम्ही पळयलींची तंतु चारीचे हे सत्यम ते 4 कंब कसने तप दया शौच आणि सत्यम सो सत्यम म्हळ्यार कसने आम्ही समेत ट्रुथफुल जावन आसूचे आणि आमका आम्ही मोस कोण घेवचे नाचे त्या विषय समेत आम्ही पळयलींची म्हळ्यार आम्ही आमकाच ट्रुथफुल जावन आसू का आम्ही खंयचे विषय करताना खंयचे डिसिजन घेताना अथवा खंयचे ऍक्टिव्हिटीज करताना ते चुकी असल्यारी तसल हक्काय आम्ही ऍक्टिव्हिटीज करूनचे प्लस आणि कोणी करता असल्यारी तांकां आम्ही सपोर्ट करताना थंय समेत आमगेले ऍक्टिव्हिटीज येता फॉर एक्झाम्पल आता कोणी एकलो कंट्रॅक्टर जावन आसता एक बिल्डिंग की एक आमगेले फ्लायओव्हर कन्स्ट्रक्शन करता आसता सो ಸ್ವಲ್ಪ क्वालिटी लायक येनश तशी सिमेंट की आणि कंचकी क्वालिटी नॉट गुड घाल नशी केल्लरी ते ब्रिड्ज कसन जाता सुमार काळ येवच बदलाक उणे काळारी पोण गेल्यारी कितली की जना लाईफ वेरी डेंजर असता सो तशी सो एक ऍक्टिव्हिटीज आम्ही करताना समेत आम्ही थंय समेत ट्रुथफुल जावन आसूं का अथवा कोणी करता असल्यारी आम्ही तसल कामाक सपोर्टिव जावन आसचे नजे म्हणून हे इन अवर प्रेझेंट लाईफ डीलिंग्स आंतू सो आम्ही स्क्रिप्चर्स आंतू आम्ही कसने बली महाराजाल पळयलींची मागिरी बहुला गाया विषय आम्ही पळयलींची आणि बहुला वनांतू आत्ताय थंय एक देवस्थान आसा तुम्ही केन्ना वृंदावन गेल्यारी आणि बहुला वना गेल्यारी थंय एक देवस्थान आसा थंय ते गायक ते सान गायक आणि ते ब्राह्मणाक थंय तांणी स्थापित केलेलं आसा आणि थंय ते गायक आत्ताय पूजे जाता आसा आणि कृष्ण समेत थंय आसा सो हे एक बदजलेले काणी अनेक आम्ही कौशिक मुनिले काणी पळयलींची कशी बद सांगून समेत विंगड जनक बेनिफिट जायनी म्हणून तशीची अर्जुनाला आणि युधिष्ठिराले अर्जुनाक कसने तेगेले गांडीव भू कोणी इन्सल्ट केल्यारी हांव तांकां मारन करता म्हणून तो शपथ घेवन आसता सो हांगा कसं जाता तुगेल शपथा खातीर आनी कोणाकी मान कळल म्हणके जाता सो आमगेल हांगा फॉल्स इगो समेत आपणी पद पटी संगना हांव कसने जाल्यार हांव पटी संगना म्हणजे ते एक नमुने फॉल्स इगो समेत येवचेक साध्य जाता सो ते येवचे नजे तशी हांगा आमी युधिष्ठिर आणि अर्जुनाल मध्य समेत पळयलींची अनेक अश्वत्थामाले हस्तील विषय काणी समेत आम्ही हांगा पळयलींची आणि अब्सोल्यूट ट्रुथ आणि रिलेटिव्ह ट्रुथ पळयलींची आणि आम्ही अब्सोल्यूट ट्रुथ केन्नाय स्पिरिच्युअल मास्टर गुरुल तुलन आम्ही आमकां कळटा आणि गुरुल मुखांत तुलन आमकां केन्नाय अब्सोल्यूट ट्रुथा विशय कळटा म्हणचे आम्ही हांगा पळयलींची सो इतलें सांगून हांव हांगा कैद करता तुमकां आनी कसने शेअर करचे आसल्यारी अथवा कसने क्वेश्चन आसल्यारी निमगू येता